तर गाईस वॅक्सिन जाल्ले बाप रे बाबू आमगे एक्झाम पास झाले आम्ही आणि बाबा कसं थोडे फीवर असं वय ताका म्हणाले नॉर्मल असं इथं तर एक्सपेक्ट केलेलं आम्ही की असल डॅडी जाऊच्या खातीरच ना लागून तू नशीबच का कसं पडेल तू का म्हणतो चांगले कसं चालू झालं एक तर मी रंग पाय दुखतात सांगतो आम्ही सांगता पैसे पडले जे आम्ही की येईनी What's up guys, welcome to my new vlog आणि प्रजना की गुड मॉर्निंग घंटी जल्ले 7:39 आज उड्ड्यूटल म्हळ्यार म्हाका 9 घंटा क्लास आसत आणि ताची मागीर म्हाका 1 घंटा आसनो मद्वेशा घेवन वचनो वॅक्सीन सेंटरा वच्चें आसा थंय वचून तागेला जी वॅक्सीन आसा तर ताजी खातीर हांव शुभदाक सांगला की आसनो मागीर 1 घंटा हांगा क्लास जाता ते दोलते आसनो रेडी जावन बैस हांव फटाफट येता म्हळ्यार म्हाका 12 घंटा वापस म्हाका ऑनलायन क्लास आसा ते सेंटर आसनो 1 दाखून 1 ते मात्र ओपन आसा ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा पुरा कट टू कट आसा टायम म्हाजी गायस आज तागेल वॅक्सीन म्हाका टेंशन आयला ताका इंजेक्शन दिता ते असं कसं करचें वॅक्सीन दिवपाची न्हू ह्या 1 वर्सान चड वॅक्सीन ताजे मागीर कितली की वॅक्सीन आसा म्हळ्यार कंटिन्युएशन ना कॉफी करता ब्रेड आसा पयर हळ्ळा लावून हांव करता आसा टोमॅटो आमलेट आणि टोमॅटो आमलेट आणि ब्रेड आसा त्यांची लेगला नाजा फर्स्ट लेखले की ब्रेड टोस्ट करून खा मागीर लेखले की खाली ब्रेड घाल्यार त्या तांतू कसं नाही मेळना तर असं टोमॅटो आमलेट करता आसा तर हांगा चना पीठ आसा टोमॅटो आसा मिरसांग आसा तांदूळ मित्र धनिया घाल्या वोव घाल्या जीर घालता की गोत ना वोव घालता ती म्हळ्यार कितें गॅसाची की लायक ना इतलें ना आनी मिरसांगी पिट्टी घालका की हळद घालका मागीर कश्मीरी लाल मिरची घालता थोडीशी जाल्ले तितल्यांची फटाफट करया कांदो विसरलोच दिसले कांदे घेवचे आसा कांदे आतां घेतले तर हांगा चॉपिंग जाला आतां बावला घाल न्हू पुरो मसाला न्ही पुरो रेडी करता टोमॅटो ऑमलेटा खातीर पीठ रेडी काय लून करता तो हुना कॉफी रेडी तो कायलीन घालो आतां गायज ह्या पळय टोमॅटो आमलेट रेडी जाला चिक्के आसनो पातळ जाला दिसता पीठ बट ओवरऑल सुपर जाला चलो हांव आतां ब्रेकफास्ट करता तर हांव हांगा रेडी जाला आतां शुभदाक फोन केला ती आतां रेडी जाता आसा आनी बाबाके रेडी करता आसा गायज मस्त नर्वस जाता जावं तर गाडयेर बसला हांगा बाबा येयला आतां फायनली आम्ही आता कारार बसल्या ती आणि एकदम गट्टी मन करून वता सत्या की जन बाबू घेऊन म्हणायची घे टेन्शन ना आईला म्हण ताची खातीर सो लेट्स होप सकाळ चंदकान जावं बाबाला वॅक्सीन आणि बाबूक मस्त स्ट्रेंथ मेळो लायक करून ते हँडल करचे खातीर एक दिवस आणि आमकां स्ट्रेंथ मेळो म्हाका हँडल करचे खातीर मम्मा हांव कशी रिएक्ट केलेलं का मम्मा काय ना रातभर न्हिदली तू रात्री न्हिदली पण माम आशिल्ली ना ती गेलो काय करून ताणें पळयले रातभर जागरण केला तांणी एक दीस मागीर न्हिदली थोडी न्हिदली मागीर काय ना न्हिदली तेची बाबूय न्हिदला लायक जातलो लायक न्हू काय ना चलो न्हिदतलो काय ना असं एक चेडू न्हिदतात एक चेडू न्हिदना ती तेची पळोवया असं गणपत बाप्पा असं सकड देव असं माळशी असं माळशी अम्मा असं सकड जन असं ती मागील चेडल्यार रक्षण येतली सकड तर बाबा कसं भितर व्हेला आता वॅक्सीन सेंटराक हांव गाडी पार्क करता आसलो आतां वचून रेजिस्ट्रेशन फर्स्ट करता ताजी मागीर जातालें तें आतां हांगा आतां बसल्या पळयलें वेट करता आसा ती हांगा या डॉट सेंटर आसा हांगा डॉक्टर बित्ता साजी फर्स्ट टाइम आमगेल न्हय बाब तो ताजे खातीर भिवचें लागता तर गायस वॅक्सीन जाल्लें बाप रे बाबू रडलो थोड्याची चिक्की शांत जाला आतां फटाफट वच्चा घरा कडेन ताका ताप येतल की सांगता आसा ती की वखद दिला तापाचें एटलास्ट आमगेले वॅक्सीन एक्झाम पास जाले आमी होय एक वॅक्सीन जाल्लें एक फर्स्ट जाला तर नेक्स्ट मंथाक वापस येवका हांकां आतां सोडलां आतां हांव घरा कडेन वता सर म्हाका आतां क्लास आसा कसून वता लंच मिगेल कसं ना म्हाका दिसना आज कसन खावचें मेळटा म्हाका आतां तर आतां हांव कसन करता आतां थोरो लावन करता सर 5 मिनटात जाता मिगेल क्लासीस स्टार्ट जातले ते वेळते हे पळय गायस रेडी जाला तोरू लाव हांव आतां फटाफट कसलें केलें की तसो म्हाका भायर वचचें मागीर जेवनी जाल्यार असना म्हाका कसना मागीर तेका सांगता तें अनइझीनेस जाता ताजे खातीर कसन की पोटा जेवका न्हू ताजे खातीर हांव आतां हें केलें शीत आनी पुरो करचें इतलें टायम ना ताजे खातीर जशी एडजस्टमेंट आसता तशी करता हांव हें रेडी जाला म्हाका आतां चिके आनी थोडे टायम आसा काम करता खाता म्हळ्यार म्हाका 1 घंटा खंय दोगून भायर सारको शुभदाल जस्ट कॉल आयलाले बाबा ते न्हिदला आनी ताकाच न्हय तांणी एक ताप येना जशें आसता तांणी एक सिरप दिलाले ड्रॉप्स ते
तेन ताका दिला बाबाक आनी 6 घंटा मागीरच न्हू वापस ताका ते ड्रॉप्स दिवपाक तांकां टिंगीला की ताप येतालो पण तांणी सांगता वय ताप येताले आनी काही ते इंजेक्शन मारला न्हू ते असं थोडं थोडं असं बरफ न्हू शेकाक थोडे थोडे लावकाक एक आंगल तू बांदून खाली एका म्हळ्यार थोडे थोडे लावचे कष्टून लावची नाही थोडे थोडेची तर तशी तांणी आमकां सांगला प्रिकॉशन्स आतां तो न्हिदला पाप तो मागीर ती सांगता आशिल्ले मागीर 2 घंटा मागीर वापस उठकर येता ताका पिवोच्या का म्हळ्यार एवरी 2-2 घंट्याक ताका पिवो का न्हू तर जस्ट आतां म्हगे क्लास जाला आतां हांव घरकडे वता आनी कसो टॉवल असनो म्हगेलो हात असनो पुरो काळ जालो पुरो जळ्ळे म्हळ्यार ते वतांत असनो बायक चलयत आशिल्लो न्हू फुल्ल हात हें काळ जालो हांव हे जळटा आसतना ग्लावसाय घेयनी इतले दिवस लागून ग्लावज घालता आशिल्लो आतां ते कैंकी पडले आतां घेवका म्हाका ग्लावज वचा घरकडे वचा आतां म्हाका हांव सांगली न्हू की असना ताका वॅक्सीन दिवन आयली कर न्हू आम्मान सांगलें कितले दिल्ले हांव सांगलें 3 इंजेक्शन आशिल्ले 2 ड्रॉप्स आशिल्ले ती सांगता 3 इंजेक्शन जांगेर दिलेले सोगलें वय एक हातार दिलेले 2 जांगेर दिलेले तो ती सांगता इतले पुरो पूण आतां हें तो आतां स्टार्ट जाला आनी मुखार मस्त आसा फूड ना आशिल्लें गे फूड हांव सांगलें फूड ना आतां इतलो पुरो रोग सूर जाला तर ताजे खातीर पुरो जाणा दिवका न्हू इतलो रडतो आशिल्लो तावळ गायस तर गायस च्या घेतला तर घरकडे आयलो आनी हांव जस्ट म्हगेले विडियोज आनी पुरो कॉपी करता आशिल्लो म्हळ्यार एक व्लॉग करचे आसना ताजे खातीर तर टायर्ड जाला म्हाका न्हीद येता नासता हांव लेखलें की थोडे आतां न्हिदता थोडे एक अर्द घंटा ताजे मागीर हांव काम करता न्हांवन जाल्यार म्हगेलें आनी म्हगे क्लासीक जालें आतां वचप आज डिनर तेंची करता आसत आनी बाबाक चिके फिवर येता आसत ते म्हळ्यार ते सिमटम्स म्हळ्यार ते आसता खंय ताजे खातीर ते ड्रॉप्स दिला ना ताजे आसा बट आतां वचून पळय आतां सकाळ दाखोवन मागीर हांव वचें न्ही ते आतां घरा कडेन आयलो हांव आतां ही आतां क्लिनिका वता आसा पेशंट आयला म्हण म्हाका वचें म्हणटा सर म्हाका देवळ तुका ताका घेवन बसील तो मस्त रडता ठीक ताका हँडल करी जय जय 15-20 मिनटां येता पेशंट करता बाय हें पळय हें आतां जस्ट हिणें ऑर्डर केला जाल्यार वेट मशीन तर वेट मशीन आयला आतां पण आमगे लागीं तें मॅन्युअल आसना हे डिजिटल आतां पळय कितलें वेट आसा मे गेल्या ती गेल्या हांव सांगना ना कितली मेगेल्या अरे ठीक आसा आतां जस्ट क्लिनिका दाखोवन आयली आई बाबून तो आशिल्लो तावळ दाखोवन थँक्यू मेगेल बाबू गुड बॉय आसा आतां हाजी अनबॉक्सिंग करता आसा तू सेल दिला दिसता सेल घालता हे पळय हांगा सेल घाली तर बेस्ट डिजिटल हो बाब रडता आसा ही गेला आवाज आयकल ताणें मम्मा आयली कळलं ताका होय हा सट्ट वया 70 kg कोण 70 kg 0.70 रे कशी 0-0 येवका न्हू येतल रे आईल ना हा, त्या हात लायलेलो ना ताची कितें ओके 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 कसं तू मेगल पळयता आसा बद्दूची चलो शुरू करो श्री गणेश चलो हांव पळय ए केजी 8 जातल आता आपडलेला आहे 2 मिनिट दी ताका अरे हाँ यार आता आपडले ना आम्ही ठीक आहे श्री गणेशाय नमः करूया गणपती बाप्पा अरे वा 27 मस्त गुण जाल्लो मेगेले कसले उरले उंट जाले वाढला ना ना एक कसन वाढला 99 kg असेल पुढे हांव कसन तू लेखले पुढे 10 वर्ष पुढे बट तितले 90 वयर वच्चे न्ही येतोळते हांव ओके ओके आता मेगे लाव बाकी ना जेवण जाल्ले आमगेले आनी बाबा कसलो थोडे फीवर आसा वय ताका म्हणाली नॉर्मल असं इतले तर एक्सपेक्ट केलेलं आम्ही की इतली तरी येतलेची 37.789 अशी म्हणा 100 वयर वच्चे न्ही 99 पॉयंट अशीच खेळता असं तेगेलें टेम्परेचर हांव तेच होप करतास की 100 वयर वच्चे म्हाजे बाप ताका हात आनी पाय दुखतो आसा ताका हात अशी फोल्ड करून दवरला ताणें क्लेंच करून अशी सोडना तो मुवमेंट केल्यार तेजी की उण जाता स्वेलिंग ते मुवमेंट करना आनी चिक्की आसना ते आसना स्वेलिंग आयला पांयाक ताका आयसींग चिके करता बट तो अప్పుడు दिना आयस लायले त्या न्हिदल्या वेळार थोडे थोडे लायले पांया आपळारी बाप रडतो वायट दिसतं बट तागेली अशी सिच्युएशन पळोवन हेल्पलेस फील जाता आतां तो अशी ड्रेन जाल्या वरी बसला एनर्जी ना ती विकनेस म्हणजे बाबू मनात लेखता आशिल्लो पोटान तू लायक आशिल्लो भायर येतात दुखून आनी म्हाका टोचता आसत कसल ना कसं हे टोचन मेळटा सगळी घडी कसं नाही 3 दीस सुरू येता BCG मेळ्ळे थंय हॉस्पिटलान तूं आतां आपास टोचले मागीर ते ब्लड टेस्टाक टोचले 2 पाटी मागीर आतां आपास टोचले कसं करतात आनी हांव पोटान तू लायक आशिल्लो मम्मील्या हें कळना की ते पांय हालयल्यार दुखता म्हणून तो पांय हालयता आनी जोरान रडता ते हालयल्यार ताका पेन जाता सो तो एका कडेन दवरना ते जोरान हालयता आनी मागीर ह्या चालू करता तर आतां नेक्स्ट मंथ कितले वापस 3 वय सेम अशीच ह्या 2 पांयार 1 हातारी अयो आपास मागीर थर्ड आनी ती सेम यो ते कसं नाही ओ ना चे आमगे घरकडे नो चॉकलेट्स के आता हाणे स्वीट खाल्लंय
मागीर मम्मीन ताका टेंडला तळासून हाड दिले. तो म्हणटा आत्ता हांव डेजर्ट खावन बशिलो, आतां वापस तीख खाल्लें, आतां वापस चॉकलेट जाय की. हांव म्हणलें फ्रिजात चॉकलेट आसता ते ताजे खातीर ताका लागून हायड करून दवरलेलें. ते म्हगे डॅडी मस्त चॉकलेट खातात, ही हायड करपा पडटा. ताजे खातीर ह्यो कसो म्हाका म्हणटा की मुखाच्यान तूं म्हगे लागच्यान हायड करतली. तर हांव ताका म्हणलें मुखाच्यान हायड करच ना, चॉकलेट हाडच ना घरात. कळ्ळें अशी केलें. कसलो करता तोवे खाता की तो खातलो ताचे खातीर हांव फूल अवॉयड करता चॉकलेट घरान ना. आनी तागेले दांत वायट येवचे ना अजिबात. अरे तू कसा टेंशन दिता. तो एक नशीब वाला घरकड पैदा जाला लागतस तो खंय बॉर्न जाला लागतस न्हय. डॉक्टर घरकड आस पुरो फ्री आसता का, पुरो ट्रीटमेंट ताका फ्री. पुरा फ्री आसत कसं जेवता तागेले मम्मी पुरा दितली ताका. तागेले दांत बेस्ट कंडिशना करून दितली. एक कॅविटी जायच ना ताका, प्रॉमिस. मेगेल दांत येतो ते घालली. तू तर युजलेस असतो. तू तर सोड दी, तुका त्या घरका डेंटिस्ट असून काही फायदा ना. क्लिनिकान तू या आमगे बाबू छंद करून लायक नशीब असतं गेला. डेंटल चेकअप फुल फ्री. चॉकलेट केल्यार फटकाय फ्री. होय कळलं ना रे. फटका मेळटले चॉकलेट केल्यार. असो हांव आसता ताका म्हाका बंद दोगांकय मेळटले. एक मिनिट तुका कोण सांगता हांव खाता तुका दाखयतो हांव खाता की ना भारी तो मेगेलो तूं आसता ताका घरकडे. दांत पळोवन हांव सांगतले तेणें खाल्ला की ना. अरे तागे लायक दांत फस्ट सांगतले ताका बाबू वगी वगी ब्रश करी गळवा हम येतली ताकती दांत चेक करतली. असल डॅडी असल्यार कसन फायदो. अरे. कशी सेव करची हाका. असल डॅडी जावच्या खातीर ना लाखोन तू नशीब आस का. कळलो तुका. कळलं तुका. तू सांगता असतो कळलं तुका. कसं पडेल तू. तो म्हणतो सांगेल कसं चालूच तुकाला. एक तर मेगेल हांगा पाय दुखतस तांतू हांगी दांता मागची पडल्यात जे आनी की येयनी. जे ऑलरेडी आयला ताजे विशयी सोडू आनी वेगळो विशय उलयत आसत. मेगेल पाय दुखता ताजें सोल्युशन दी आसूं के लायफान तुजी के एन्जॉयमेंट जावको ना. पळत पडत खूप आयला म्हणके हांगा मेगेल दांत येयनी आनी पुढे का सोल्युशन दिलं तुका. किडच्यानच नव्हे. बाबू तू टेन्शन घेऊ नका. तुका ल्हान चंद कोण जुगाड करता पुरा कळलं. अम्माक सांगच्या ना कसं खाल्ल्या कसं ना नुत्तची हांव आसा तुका म्हाक्षी. तेच तर प्रॉब्लेम असं. घरकड आयलो आनी थोडं मागीर काम आशिल्लें काम फिनीश केल्लें आनी जाल्लें तागेले आईचे वॅक्सिनांनी पुरो जाल्लें. चंदायरीन एक तागेले एक ग्रोथ जावका चंद जावका पुरो तेंची हांव दवाखा तेंची हांव मागचे. चलो आता वीडियो हांगा एंड करता. तुमकां परत जेन्ना आमगे वीडियो पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गायज. अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी. बाय गायज. गुड नाईट. टेक केअर.